this initiative that we thought of this course, and I am really very obliged to Honorable Minister for agreeing to come today to this course and their chief guest. And this shows the importance what the government is giving to safety. And I would like to only say a few things since there is shortage of time. That safety has to come with the behavior of an individual. I have seen cases where supervisor is with helmet, but there are two workers down below who are without helmet. Until the safety comes peer to peer, say it will never become an organizational aim. In all, everywhere, whether he goes to work, whether he goes to a canteen, whether he goes to his house, safety is peer to peer. It has to come into the behavior science. आज GSL एक सेफ्टी अवेअरनेस प्रोग्राम अलॉंग विथ CA केल्लो आसा चीफ इलेक्ट्रिकल एसोसिएशनाचे वांगडा आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की तेंचे एम्प्लॉईंक 50% सबसिडी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा दिता फॉर आमचे टोटल सोलर रूफटॉपाचे म्हाका दिसता आमचे व्हेरी इम्पॉर्टंट हे करपाक प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आख्या जगान सांगता की आमी रिन्युएबल एनर्जी सोर्साचेर कॉन्सन्ट्रेट करतले तेन्ना हो एक रिन्युएबल एनर्जी सोर्स जो आसा CMD नागपालजीकूय रिक्वेस्ट केला की जे तेणी घातल्या खुबशे घातल्या पूण ताका कनेक्शन कर ग्रिडा भितर कित्याक सोलर एनर्जी जर तयार जाता आनी ग्रिडा भितर जर घातली जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी गोष्ट जातली आनी तेंचे आपणाचे जे ऑफिसर आसात तांकांय खंय तरी आमी जे स्कीम केला तेजे अवेअरनेस करपाचो प्रोग्राम हांवें CMDक सांगला तेन्ना तो करतलो अशें आश्वासन दवरता आनी लोकां कडेन मागता की जेन्ना स्वता जर तांकां घेवपाक जाय जाल्यार आमचे गेडा सायटीचेर ऑनलायन एप्लिकेशन अपलोड जर केले जाल्यार गेडाचे मनीस येवन इन्स्पेक्शन करून ताका हँड होल्डिंग आमी करपाची वेवस्था केल्ली आसा आमकां टार्गेट दिल्लो आसा की रिन्युएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान करपाक जाय आनी तो टार्गेट मेळपा खातीर आमी ऑलरेडी आमचे जे सबस्टेशन आसा ते सबस्टेशन सोलर एनर्जी घालपाक आमी रूफटॉप चालू केल्ले आसा तशें खुबशे कडेन आमी रिवर्स बिडिंग आतां चालू करपाचें आसा पूण लोकां कडेन मागता की गेडाचे सायटीचेर वचून आपणाचे फॉर्म भरून आपणाचे घरा कडेन वयल्यान सोलर एनर्जी घालचें ताका 50% सबसिडी आमी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा दिता.